पेडणेकरां खातीर सार्वजनिक मसणभूंय निर्माण करून पंचक्रोशीतल्या लोकांची व्हडली सोय केल्या। हे मसुंडे खातीर वट्ट 1,20,00,000 रुपया खर्च येयला। लोकांक ह्यान फुडें मसुंडे वयल्यान त्रास जावचे नात हाची आपल्याक खोशी भोगता। पेडणेचो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान सांगले। पेडणेच्या नव्या येरादारी पालवी संचालकाच्या कार्यालयाच्या उक्तावणात तो उलयतालो। गोंयांतल्या हेर तालुक्या प्रमाण अंत्येष्टीच्या वेळार पेडण्यात तशेंच आशिकुशीच्या वाठारात कुडी लासपावयल्यान वाद जायत येयल्यात। एकदा तर मोरजेच्या एका मनशाक गांवांतले मसणभुंयेंत लासपाक दिनात म्हण ताची कूड सचिवालयांत व्हेल्ली। आतां पेडण्यां सार्वजनीक मसणभूंय जाल्ल्यान कोणाकय हे मसणभुंयेंत कूड लासपाक मेळटली। देखून व्हडलो प्रश्न सुटावो जाला अशें बाबून सांगलें। दुसरें गार्डनय तशेंच आसलेलें गार्डन आमी कंप्लीट केलें आनी गार्डनाक आतां ज्यो सोयी जाय त्योय आमी आतां फुडें सरून टुरिजमांतल्यान हांव करपाक पळयता कितें आहा। त्याच प्रमाणे तुम्ही जाणात की या पेडण्या भितर जी मशानभूमी अख्ख्या तालुक्या भितर सार्वजनीक मशानभूमी नसलेली, जी पेडण्या नसलेली, जो व्हडल्यांतली व्हडली सोय आमी आज केली आनी ती मशानभूमी आमी बांदली टुरिजमांतल्यान। आज सगळ्यांक आश्चर्य जातलें की टुरिजमा भितरल्यान आनी एदी व्हडली मशानभूमी बांदूं शकता काय म्हणून। 1,20,00,000 आमी मशानभूमी ती बांदली। सगळ्यांक सार्वजनीक कोणीय मनीस समज मेलो आला तेजे संस्कार थंय करपाक मेळटा, अंत्यसंस्कार थंय करपाक मेळटा। त्या प्रमाणे आमी ती टॉयलेट आमची मशानभूमी बांदलेली आनी तुमी जाणात तेज्या खातीर व्हडल्यांतलो व्हडलो मेजर प्रश्न आसलेलो तो आमी सॉल्व केलो। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार।